तिके सिरियल पुणे पळया म्हणून आता तर सिरियल वर समयाना केन्नाय एकच तान दोळधामचे ओपन करते हीन दोळधामचे ओपन करते आणि अर्धा कर्ध म्युझिक तदन 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 तदम ददम 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 तानन 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 तूनन 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 एंची झालं कसं करते बोर जात मग फेसबुक पळायचं चिके कांतपुणीची के विषय मेळटा कसन विषय हंगेल हंगेल फोटो पळोच नाव हेंच नाव तुका तांतो मेळच्या हंका तिके जाळ म्हाका आशिल्ले तितले फ्रेंड्स हांका ना म्हणून म्हाका फेसबुकांत मस्त फ्रेंड्स आसा ती हांका ताजे काल अमश्वर ना हां जायत मराठी तो एक विषय सांग त्या फेसबुकांत आशिल्ले तितले फ्रेंड्सान तुका कितले जनाक गुर्तास निजो जावन कितले जन तुगेले सुख कश्टाक येता ती तें सांग पळयता त्या वय कष्ट असल्यार कोणी येना ती फ्रेंड्स कोण घेतान गुर्त कोण पळयला म्हाका त्या पंकजाल फेसबुकांत आशिल्ले फ्रेंड नंबरा पशी चिके चड जाय आशिल्ले ताकाची कोण कोण रिक्वेस्ट पळयत की हांव पुरो घेतले ताकाच आतां म्हगेल फ्रेंड्स तिगेल्या पशी चड आसा ती तसाल चौकी कोर नाका मराठी तूं आयिल्ले म्हूण सांगून रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता वचूं नाका कोण कोणाला गुर्त आस कोण कोणाला गुर्त ना ताचे के समोर पळोवंक घे ना एक्सेप्ट करे हां तुमी वचत क्लासा टायम जालो ना तुमकां हिक्का ಒಟ್ಟು म्हाका हांगा दाखोवन धांवडोका जाला नेवा जायत हांव येता अयो पळयली वे म्हगेल बामणान सांगेल करेक्ट आसा सरळ आनी पंकजा ಒಟ್ಟು करून गोवा आनी खंय खंय की भोंवतो आसा ती म्हाका एक उत्तर सांगानी हांगा लागीं घर मू हांव फेसबुकान तिगेल स्टेटस पळोवन कळ्ळालें म्हाका एक उत्तर नेमगेल जाल्यार हांव मरे वचनाशिल्लें मस्त बेजार जाता म्हाका पळया तिगेले फेसबुक स्टेटस पंकजा ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋವಾ ವಿತ್ सरला एंड 5 अदर्स पंकजा आणि सरला 2 जण आणि 5 जण कोण आबत पळया हांगा अनेक स्टेटस घालून घेतला हॅविंग फूड विथ सरला एंड 5 अदर्स एट होटेल जवन हो ಹತ್ತು ತಿಕ್ಕ 26 ಲೈಕ್ಸ್ 51 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ येऊन झाला खंय बाय ह्या होटेल जेवण म्हळ्यारी गोवा वतन जेव्हा मेळटा की हे केल पळया स्टेटस वयर स्टेटस घालता असा आता अनेक आयले ओ जेवण करून आता मूवी पळोवचे गेली इज वाचिंग मूवी टू कॉन विथ सरला एंड 3 अदर्स एट सिनेमा हॉल पळयली मे तू कॉन म्हणजे मूवी पळोवचे कोरे गेला ती आता हे फेसबुक येवन कशी जाला ना मा आमकां बशील कडेक कळटा कोण खंय गेला कसन करता असा म्हणून हो अनेक आयले इज हॅविंग फन विथ बम्मून अँड किड्स एट खंचकी बीच रेसॉर्ट खंय येता बाय हें रेसॉर्ट हांव आयकल्लें ना म्हजें नांव खंचकी बीच रेसॉर्ट खंचकी म्हाका कसा गोत म्हाका बरें अशी स्टेटसांनी घालून घेवका म्हूण आशी जाता जाल्यार कसं करचें हांव खंय वचचें जायना मू म्हाका कोण आपण व्हरता हांव केन्ना बा अशें पुरो घालून घेवचें हे पातोळी तुका कसं न्ही तुगेलें टेन्शन कसं न्ही स्टेटस घालून घेवका म्हूण न्ही स्टेटस घालून घे कोणाक कळटा तूं खंय गेला थंय गेला म्हूण आनी तूं हांव तुका खंय आपोवन व्हरना म्हूण लेखू नाका मुखार आपोवन व्हरता न्ही हो होय नवा लायक आयडिया तुमगेले हांव लेखिल्लें थंय वचून घालका म्हणून हांगा बैसून मरे घालून घेवत नवा स्टेटस हांव मरे घालून घेता स्टेटस म्हाका आतां कशें आसलें री एक किचना वच्चें आसा रांदप करूंक अशी स्टेटस घालून घेता हांव कसो स्टेटस घाला म्हूण तुमकां वाजून सांगता आयकयच इज ट्रॅव्हलिंग टू खानापूर विथ 3 अदर्स म्हळ्यार रे हांव आनी म्हगेले 2 तोप आनी एक कायली तितलेंची आनी खानापूर म्हळ्यार कसं म्हणलें तुमी तें किचनाची तितलेंची हां कशी रांदप रेडी आसा आतां जेवचें एक बाकी आसा अनेक स्टेटस घालता पळयता आसा न्हय तुमी हांव कसो स्टेटस घाला म्हणून जाल्यार हांव एक पंत वाजून सांगता इज हॅविंग टेस्टी यम्मी दाळी तोई पत्रोडो विथ बामून एंड गुंडा एट होटेल स्वीट होम होटेल म्हळ्यार म्हगेल किचनाची ही एक मूवी चमका लागे
तूं कोण म्हणून. हांव रे एक घालून घेता. पळयाची तुमी हांव कसन स्टेटस घाला म्हणून. इज वॉचिंग हांव पातोळी विथ बामून अँड गुंडा. तिने तूं कोण म्हण घाला नव्हे ताका हांव पातोळी म्हणून घालून घेतलें. ती खंयची की बीच रिसॉर्ट गेला के म्हाका हेंची बीच रिसॉर्ट. हांव मरे शवरा मुळा राबता आनी स्टेटस घालता पळया ती. ही खंयची की बीच रिसॉर्ट आसना पळया ती हें मेगेल रिसॉर्ट. हांव कसो स्टेटस घाला म्हळ्यार इज चिल्लिंग आउट एट ए नानिया घर शवर रिसॉर्ट म्हण घाला. पळयता आसा न्हय तुमी हांव खंय आसा म्हणून. चिल्लिंग म्हळ्यार म्हाका ती शिंक खाता आसा ताकाची घाललें. ए कसं गो बारीक हुशेर असं तू मरे स्टेटस घालून घेतला की म्हण नवा. होय हांव मरे स्टेटस घालून घेतला. जालें रे हांव खंय वचून घालून गेली. हांव घरकडे चिकन चिकनची रुमा गेले कसन खाल्लें म्हूण घालून घेतला. हां जाल्लें न्हू तुका लायच्या स्टेटसाचें पुराण आनी न्हिदोचे टायम न्हिद्या जायत वा फाल्यां पळय आनी कसान म्हण. इथे ये येते वगे येते हांव कोणके बागेल धाडत आसा ये येते म्हाका भंय दिसता आसा. तुका सोपान की म्हण न्हीद दिगोचे के. इथे वगे येते तो भितर येता सांगा बागेल धाडूंक गेलो पळय ते चोरा म्हणके आसा. ए तू कोण मरे आमगेल कडेन इतली राती कसन काम तुका. हांव चोर म्हूण सांगून इंट्रोडक्शन दिवं तितले टायम ना म्हाका. तुमगेले कपाटाची बिगात दिता की ना. अयो देवा चोर आयला के देवा देवा कसं करतात. हे पातोळी माय स्टेटस पुरा घाल्ला फेसबुकान तू केदन वापस आयल तू. हांव तुगेल स्टेटस पळोवंक गेलो तुगेल घर कडेन आयलें लाजी. राब तुका करता आत्ता पोलिसाक फोन करून धरून दिता राब. अयो पोलीस गिलीस नाका माये. हांव बदलची तुमी विंगड गांवां गेला म्हूण लेखून न्हू तुमगेल स्टेटस पळोवंक गेलो आयलें हांगा. हांव तुमगेल फेसबुकाची फ्रेंड लिस्टांत आसा. तुमी आसशिवाय फ्रेंडाक मोस करचे. पोलीस केदनाय लेट येता म्हणटा ती मात्र हें पातोळी मायने करेक्ट टायमार यापोंग न्हू तुगेल तसले चोर सिरकून पडतश केले. वग्गी सांग पातोळी मायल घर नैशी आनी खंयचे घरान तूं चोरला. तें हांव सुरेख पंकजा माय थंय गेल्लो थंय कोणी ना आशिल्लें ती थंय पुरा चोरलें. ताजे मागीर हांव हांगा पातोळी माय थंय चोरया म्हूण आयलो पळयता ही हांगा आस. फ्रेंड जावन म्हाका मोस केलें पातोळी माय. कोण रे तूं कसन तुगेलें नांव वग्गी सांग. म्हगेलें नांव गुंबळा म्हूण सांगून. पातोळी माई आनी पंकजा माई दोग जाणां लोटो हांव म्युच्युअल फ्रेंड आसा. तांतू पट्टिंगा म्हूण आसूची प्रोफायल म्हगेली हेंची. तांगेले दोग जाणां स्टेटस हांव पळयलें तशें जावन म्हाका हें आयडिया आयलें. गुंबळा खंय गुंबळा राब तुका आज पोलीस स्टेशनान तूं गुळ्ळा फोडी खावेसिता. अयो फटिंगा म्हाका आनी पंकजाक मोस केलो मरे तुवें. आमगेले फेसबुक फ्रेंड लिस्टांत आसूं न्हू पुराय पळो न्हू खंय वताच कसं खाताच म्हूण पळो न्हू आमगेले घर लुटूचे आयला मरे फटिंगा. हॅलो पंकजा हांव गो पातोळ माई. हां तुका कसन जालां गोतस गो. सांगा माई कसन जालें. हांगा पोलिसांनी आयलीं तुका तूं नाशिल तेन्ना पोलीस भोवरे जालें गो वय. अयो देवा कसन जालें हें. माये तुमी म्हाका देवा म्हणके येवन हेल्प केली ती. हांव एक स्टेटस घालल न्ही तितलें पुरा जालें माये. म्हगेल चूक जालें. हांव केन्नाय असल स्टेटस पुरो घालूं वचना आनी आनीक कसो म्हळ्यार तो आमगेले फ्रेंड लिस्टांत आसूं न्हू तो कशी माये आमकां मोस केलो ताणें. हांव आत्तां भायर सरून येता माये म्हाका मस्त भंय दिसता आसा. हांव आत्तां येता. तुमकां मस्त थँक्स माये. होय गो तशी सकड आमी पुराय स्टेटस जावन घालनी. आतां पळय म्हाका वरें गोत नाशिल्लें गो अशें पुरो जाता म्हणून. तो फटींग गो तो आजी तूं गोतच ना आमकां पळय चाट करता आसता केन्नाय हाय म्हूण घेवन. हांव कशें की चांग चल म्हूण लेखील गो अशी करता म्हूण हांव लेखा न्ही गो तो. होय माये म्हाका नमकुचें खंय जाता ना. आनीक कसो म्हळ्यार माये तुमी वरें फेसबुकान तूं स्टेटस घाली नवे खानापूर म्हूण पुरा. तुमी येवची भितरी हें पुरो जावंक गेला की तुमगेल घरात सामान पुरो व्हेल्लें की ताणें. तें ना गो हांव खंय वचनी. हांव घरकडे बसून स्टेटस घाललें.
म्हाका बरेच तशी स्टेटस घालून का म्हण अशी जाली गो ताका सांग मरे घालून घेतील स्टेटस जालें रे ते घालून निमित्त खूप उपयोग जालो पळ गो ताजे निमित्त फटींग मेळ्ळें पळय पोलिसांका न्हय आत्ता कळली नाही तुमका हे एक घटने निमित्त आम्ही शिकचे एक मेन विषय कसन म्हळ्यार आम्ही सोशल मिडियांतू मस्त जागरूक जावन आसका मेळ्ळेल पुरा फेसबुकांतू तांतू हांतू पुरा अपलोड करचे घालचे आणि पुरा विषय शेअर करचे पुरा करचेक नजे खंयचे विषय जाऊ का त्या विषय मात्र शेअर करका आणि अनेक व्हेरी इम्पॉर्टंट विषय कसन म्हळ्यार फेसबुकांतू फ्रेंड्स लिस्ट एक्सेप्ट करताना वरे आम्ही तितलेंच जागरूक जावन आसका तुमका हे व्हिडिओ लायक जाले री एक लायक बटन होती आती आणि काही तुम्ही कोंकणी टीव्ही सबस्क्राईब करणे जाले री आत्ता वचनो सबस्क्राईब कराती बाय हांव नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटा धन्यवाद तुमगेल अभिप्राय कसले असले री कमेंट सेक्शनांत घालाती